श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, with your permission, I move the following motion. This House unanimously resolves to urge the government to carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Priod, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Yes, ठराव सभागृहामध्ये असतात. मंत्री तुम्ही बोलू शकता. Speaker sir, the proposal for constitution of third district is already under active consideration of the government, and in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure, and public opinion. Yes. Nilesh Kabra. Nilesh Kabra. Speaker sir, Honorable Amdar आमचो दोतोर गणेश गांवकरांचो रेजोल्यूशन हाडला. हे बरें रेजोल्यूशन स्पीकर सर. आन्सर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला तेजे शब्द जर तुवें वाचले, बॅकवर्ड तालुका, फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना. बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागांतलो भाग, आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय स्पीकर सर. बॅकवर्ड शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें? फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमच्या तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. हांवें पयरूय म्हटलां, तुमी स्पीकर सरूय रिक्वेस्ट केला की केपें हे भागान, केपें हांव म्हणना कुडचड्या म्हणना, केपें तालुकान जो सेंट्रलायज जाता सांगे तेजो सावड्डे जो तूं मागला, फोंड्याक कितले पळय स्पीकर सर तेणें मागले पळय तितून भितर आसा पळय सावड्डे बी आहा. सावड्डे केपें हाडले लागीं स्पीकर सर, बाकीचे तेजे काल्याय वाले सगळे आमकां लागीं पडटा. सो मातशें तुवें सांगलें विचार बरें केला की तुमी सर्वे करतले बॅकवर्ड एरिया जे आसा. हां न्ही मान्य मंत्री तुम्ही जालें ना उलयता सर. बॅकवर्ड एरिया जे आसा ही तुवें जे शब्द वापरला हो सारको, आनी तुवें शब्द वापरला तेजे तूं सर्वे करतलो. तूं सर्वे कर, हांव म्हणना की तेजो ताराव भायर उडय. सर्वे कर आनी खंय जो सारको लागता हेजेर विचार करून तूं मागीर तेका कॉन्फिडन्स घे, म्हाकाय घे, तेकाय घे, सगळ्यांक घे. हो पळय एकटो बसला तेकाय घे. आनी जागो आमी दिता पळय तेजे फोंड्या तालुक्यान जागो आसलो खबर ना. आमचे केपें तालुक्यान आमी तुका जागो दिता तो साहेबाचो जागो, तो आमकां नाका. आमी गोवोरमेंटाचो जागो दिता तुका सारको बरें व्हडलें बिल्डींग करपाक स्पीकर सर. हांवें CMाक ऑलरेडी सांगलां. आनी सेंटरांतल्यान खूब ST समाजा खातीर आशिल्ले तालुका डेव्हलप करपाक खुबशे फंड आसा तेय टॅप करूंक मेवतले. आनी ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टराक हांवें पयर डिमांडाकूय सांगलां. हांव म्हणना की गणेश बाबाचे भायर उडय, मे बी तो हितू भागान घाल, तेजो मतदारसंघाचो जो लागीं पडटा तो भाग ह्या तालुक्यान घालचो आनी तोय हॅप्पी आसलो. तोय आमचो ST भाव, सो तोय हॅप्पी आसलो स्पीकर सर जर केलें जाल्यार. थँक्यू स्पीकर. मान्य मंत्री म्हजेंय सजेशन आसा, काणकोण, केपें, सावर्डे हो जो भाग आसा न्ही तो थोडोसो डेव्हलपमेंट ज्या दृश्टिकोनाचे मातसो पयस आसले कारणान तसो डेव्हलपमेंट जावंक शकलो ना. म्हणजे केपें जे हेडक्वॉर्टर्स करून जर तो जालो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका खूब बरें जावपाक शकता. आनी डेव्हलपमेंट दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे इक्वल बॅलन्स जो सारको जावपाक शकता. स्पीकर सर केप्यां नांव येयलां आनी हांव उलयनासतना रावता. स्पीकर सर केपें हेडक्वॉर्टर्स मागलो मरे हांवें तेका लागून हांव उबो रावला इन सपोर्ट. आमकां जागोय भरपूर आहा म्हणून सांगला निलेश काब्राल साहेबान. सो जागो तर भरपूर आहा. आय थिंक सो केपें इज द सेंटर. काणकोणच्या भागान सावंडे, कुडचोरे हें सगळें सांगे केपें इज द सेंटर. सद्याक म्हाका दिसता बॅकवर्ड म्हणटा मातशें उतर बरें दिसना. आम बॅकवर्ड खंयच्यान त्या सरकार फेसिलिटीज दिवपाक केपें मतदारसंघ बॅकवर्ड आहे. लोक बॅकवर्ड ना आमगेलो, लोक मुखार आहा भरपूर.
लोक मुखार आहा आमगेलो लोकां बॅकवर्ड म्हणाका लोक भरपूर मुखार आहा चडशे मेडल हाडे फक्त करेक्ट करता कुच्चोरे केपें सांग्यार लोकांना सर भुरग्यांक युथान हाडे हांव तुका हांव म्हणटा तुका हांव सर हांव फक्त ते कलेक्ट करता जो मिनिस्टर म्हटला बॅकवर्ड तालुका लोक बरो जो बॅकवर्ड एरिया पळोवन जे लोकांचे जे सुविधा तुम्ही सांगल्या ते भशेन तेका खातीर बॅकवर्ड म्हटला आमचे बॅकवर्ड ना माझ्या मतदारसंघाचे सरकार जीपीएससी रिजल्ट पळय फॅसिलिटी दिवपा बॅकवर्ड फर्स्ट केपें काणकोण सांगे सरकार फॅसिलिटी दिवपा बॅकवर्ड लोक बॅकवर्ड ना सदस्य लोक भरपूर मुखार आहा मान्य सदस्य एक कशा हो भाग जो आसा न्ही एक हॉटेला मडगांव घातले आनी कितें मडगांव घातला स्पिकर तो फुडें पावला आमचे लोक मडगांव घालूंक शकना स्पिकर सर आमचे लोक आमच्या तालुका घालूंक पडटले कितें करपाक आयले ते तूं हाडल्यान दवरले तांकां येस Hello. Speaker, sir, since my government has already Mr. Only one, just what have you all studied any financial implication? What is the implication of it on the? No, we have clearly said no in my reply. The committee is already directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economic status, availability of infrastructure and public opinion. Yes. What is the financial implication? No, all that will be taken into consideration. Speaker, sir, since my government has already initiated the action to examine the issue to constitute a new third district in Goa, I request the honourable member to withdraw their private member's resolution. Because sir, honourable LOP जे आसा पळय ते फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचे उलयले आमी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स हांच्या वतीन ही कमिटी अपॉयंट केल्या ती कमिटी जी आसा पळय न्ही ओवरऑल स्टडी जो आसा ह्यातीनूय म्हणजे म्हटला त्या हेजो स्टडी सुरू आसा म्हणजे तुम्ही जशें म्हटलें की काणकोण सांगे केपें धारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना आमी जशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसा हांगा आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचरेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हे सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार एलओपीन मांडलो आमी तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा आनी एकदां हो रिपोर्ट आयलो काय बाकीच्या सगळ्या त्या भागांतल्या आमदारांक सगळ्यांक बरोबर घेवन ताज्या उपरांत निलेश कितें म्हणटा लक्षण हाडटा स्पिकर सर की आमची अजूनही गव्हर्मेंट जी ऑफिसां आसा प्रायवेट जाग्यांना भाडे दिता तुजे एडमिनिस्ट्रेटीव व्हडलो कॉम्प्लेक्स बांदलो हे सगळे आनी फायनान्स उरतले गव्हर्मेंट अशेंच सांगता स्पिकर सर येस स्पिकर सर आमी आतां वेळ आयिल्ली आसा खरें म्हणजे सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जाग्यान आनी उरूंक जायना तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं आनी तेकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरतात तो म्हणटा तशें कारण हे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना आसा तो स्टाफ वरी शेफल लागतलो बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा ताजेर एकंदर एक कमिटी अपॉयंट केल्या ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयच्यो बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विथड्रॉ करचें माननीय सदस्य Speaker sir, assurance given by the minister and the chief minister, I withdraw the resolution. प्रश्न असो आसा थाराव घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो